साकवाळी कला भवन बांदून 10 वर्सां जाली. धवो हत्ती जावन पडला. हे भवन तशेंच पडलां. कोण ते रांदपाक वापरता जाल्यार कांय तवनासांनी थंय सोऱ्याचो अड्डो केला. पंचायत म्हणटा GIDCन कला भवन साकवाळ पंचायतीक दिवचे. ते खंय ताचो बऱ्यापैकी वापर करपाक शकता. आणि एक कला भवन बांदून आमकां काय म्हाका दिसता आमकां लोकांक काय फायदो आसा ना. कितलेशे भुरगे येताय, कितली चेडवां येताय, कोण सिगरेट मारता, कोण सोरो पिता आणि नाका जालेले थिंगा भितर नाका जालेले चलता. हांव सरकारा कडेन इतलें मागपाक कोत्ता, तुम्ही मातशें ते कला भवनाचेर मातशें नदर मारून ते कला भवन तुम्ही मातशें इनकम्प्लीट आहा ते मातशें कंप्लीट कराय. आणि जरी तर सरकारा कडेन जायना कला भवन बांदपाक, तुम्ही तो डिमोलेशन कराय आणि आमगेलो तो भुरग्याचो ग्राउंड तुम्ही तो पिड्यार केला, तो आमकां ग्राउंड तुम्ही आमचो पत्तो दियाय. समज हांगा आमचे कर्नाटक लोक आसा, बंजारा लोक आसा, तेंची नाटकां हांगा जावपाक शकतली. आमचे तियात्र बी जाय जाल्यार हांगा बिर्ला लोकांक, सांकवाळ लोकांक, वेलसांव लोकांक, कांसोली लोकांक, कोडताली लोकांक सगळ्यांक बरें जावपाचें. एक सेंटर कसो जावपाचो आनी खुबसो लोक हांगा येवपाचो प्रोग्रामाक. भवन का कला भवन करता आतां 10 वर्सां जाल्या, कांय जायना हेजेर. गव्हर्मेंटूय एक्शन घेयना, कोणूच मुखार सरून काय करना. आमचे MLA जावं कोणूय जावं 10 वर्सां जाली हो असोच पडून आसा. पंचायत म्हणटा GSIDCन कला भवन सांकवाळ पंचायतीक दिवचे. पंचायतीन 21,000 स्क्वेअर मीटर जागो खंय तेन्ना सरकाराक दिल्लो. कला भवनाचे आयज तो व्हायट एलिफंट जाल्लो आसा. कला भवन हो प्रोजेक्ट तो तेन्ना आमी पंचायतीन 21,000 स्क्वेअर मीटर लँड हे GSIDC दिल्ले कला भवन बांदपा खातीर. आनी आयज तेजी जर परिस्थिती पळयशी, आयज थंय भुरगे ड्रग्स सोडटा, थंय सोरो पिता, थंय नाकाशिल्ले धंदे चालू आसा. आमी इवन हो इश्यू आमचे ग्रामसभे येवन आमी पुलिसांक इन्फॉर्म केल्ले आहा थंय पेट्रोलिंग करचें म्हणून. आतां कितपत पेट्रोलिंग करता तें आमकां खबर ना. आयज जेन्ना हो इश्यू इतलो सेन्सिटीव जाल्लो आहा ताका लागून हांव मागता सरकारा कडेन आजून तेणी हो जो लुगार आहा तो आमचे पंचायती हँडओवर करचो. आमी पंचायत खंयच्यान खंयचे परिस्थिती आमी तेजें कितें तरी सोल्युशन काडून एक तर हॉस्पिटलां यूज करूं शकता, ना जाल्यार इंडोर स्टेडियम म्हणून यूज करूं शकता, ना जाल्यार आनी खंयच्यो एक्टिविटी हाडून आमी थंय सुरू करूं शकता. पूण फोर्सफुली एक दीस असो येतलो हांव सगळे लोकांक घेवन थंय ते हेजे कला भवना मुखार एक प्रोग्राम करपाक थरयला. एक दिंडी आनी कितें कितें प्रोग्राम आमी करून थरयला, कित्याक जेणे करून लोकांच्या दोळेपत जातले आनी आमचे सरकाराच्या दोळेपत जातले. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. सुपरसॉनिका फाटल्यान सनबर्नूय पुलिसांक तोपी घालून गोंयच्यान भायर. दोन्ही फेस्टिवल आतां डिसेंबरांत पुण्यात. सनबर्नान वर्सा भशेन गोंयांत फेस्टिवल करपाक परवानगेक सरकारा कडेन अर्ज केल्लो. पुलीस खात्याक दिवपा आशिल्ले आदले 2 कोटी पयलीं भरात म्हूण सांगिल्ल्यान फेस्टिवलूच पुण्यात व्हेला. आदली देणी पयलीं वसूल करात म्हूण ट्रोजन डिमेलो हायकोर्टात गेल्या उपरांत सरकाराचेर बडी पडिल्ली. फाटलीं 9 वर्सां जाली सनबर्न EDM इयर एंडाक गोंयांत जाता. मात ह्या फुडें ना. आता हे फेस्टिवल पुण्यात केसनंद वाठारांत जातले. तांणी वेबसायटीचेर घाला. दुसरे सुपरसॉनिक EDM ह्या पयलींच गोंयच्यान गेला. हायकोर्टाची बडी पडल्या उपरांत सनबर्नाच्या अर्जाचेर सरकारान ताणून धरिल्ले. पुलिशीचे सेक्युरिटीचे 200 कोटी रुपया उरल्या ते पयलीं भरात, मागीरच अर्ज पळोवया म्हूण टुरिझम खात्यान भुमिका घेतली. पैसे भरचे सोडून सनबर्नान पुलिसांक तोपी घालून गोंयच्यान कूस मारली. सनबर्ना कडल्यान उरिल्ले सगळे ड्यूज वसूल करात म्हूण ट्राजन हायकोर्टान गेल्लो. The tourism ministers say that he has decided and agreed with the principal secretary of tourism. The file of EDM festival should not be processed unless and until they have paid their dues. He is really trying to fool the people of Goa. I would like to recall that in this regard I had filed a petition in the High Court in the year 2015. And on 17/12/2015, the court passed an order that all dues should be recovered expeditiously. But till this day, the government has done nothing to recover it. This stand that the government has taken today is only because I have already filed a petition on the 19th of this month before the High Court, bringing to the notice of the High Court that the recoveries have not been done. He talks that only the police dues are remaining. He is not aware how much dues are remaining. Even the entertainment tax was not cleared. ट्राजन म्हणटा त्या प्रमाण सनबर्नान फक्त पुलिशेचे पैसे बुडयल्ले ना, तांणी खंय एंटरटेनमेंट टॅक्सूय भरिल्लो ना. गोंयच्यान गेले तरी टॅक्स आनी पुलिशेची बिलां भरपाक आयोजकाक चुकना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव एक ब्रेक.